नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. महाराष्ट्रा बरोबर रणजी मॅच जिखपाची संद आसतना गोंयचो कॅप्टन स्वप्नील अस्नोडकरान अकस्मात मॅच केली डिक्लेअर. जीसीए अधिकाऱ्यांक शॉक. स्वप्नीलाक ड्रॉप करपाची नार्वेकारान उक्तायली शक्यताय. केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री कपिल सिबल म्हणटा फक्त एखादी भाषा शिकून बरो नागरीक घडना. सिबल म्हणटा गांधीजीचे सत्याग्रहाचे तत्वज्ञान लोकांक सारखे समजूक ना. जनगणना 2011च्या सर्वेक्षणात केप्यां गोंधळ. सुविधा नाशिल्ल्यान सर्वेक्षण करतल्यांची वायट परिस्थिती. टॅबलेट पीसी चलनात. सर्वेक्षकांक प्रशिक्षणय ना. पळयात मयूर नायकाचो रिपोर्ट. वाशी जुव्यार रिसॉर्टाक पंचायतीन दाखयलो 5वो बावटो. दिवाडे ग्रामसभेक लोकांनी घेतलो बहुमतान थाराव. 284 जाणांनी केले प्रकल्पा आड मतदान. केरी म्हादय अभयारण्यात कासाक गेल्ल्या दोगा कासादोरांक धरले राना अधिकाऱ्यांनी. आर्म, कारतुसी, सुरे, हेडलायटांनी गाडी केली जप्त. आता खबर विस्तारान. महाराष्ट्रा बरोबर परवरे जाल्ली पयली मॅच जिखपाची गोंयाक संद आसतना गोंयचो कॅप्टन स्वप्नील अस्नोडकरान अकस्मात डिक्लेअर केल्ल्यान स्वप्नीलाचेर खर कारवाय जावं येता. तशें संकेत जीसीएचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकारान दिल्यात. आयतारा गोंयान महाराष्ट्राक 91 रनांत गुटलायले. गोंयाक जिखपा खातीर 120 बॉलांत 129 रन जाय आसतना 6व्या ओव्हरीक स्वप्नीलान अकस्मात मॅच डिक्लेअर केली आनी पंगड तशेंच जीसीएच्या अधिकाऱ्यांक शॉक दिलो. स्वप्नीलाक उरिल्ले रणजी मॅचीक पंगडांतल्यान ड्रॉप करपाची शक्यताय नार्वेकारान उक्तायल्या. गोंयच्या बॉलरांनी महाराष्ट्राक 91 रनांचेर ऑल आउट केल्ल्यान गेम गोंयच्या फावरात आशिल्ली अशें दिसतालें. मात कॅप्टन स्वप्नील अस्नोडकरान गोंयची बॅटिंग चालू आसतना 6व्या ओव्हरीकूच गेम डिक्लेअर केल्ल्यान प्रशिक्षक विवेक कोळंबकार धरून गोंय पंगडाचें वेवस्थापन आनी जीसीएचो अध्यक्षय अजाप जाला. विवेकान अंपायराक समजोवपाचो यत्न केल्लो मात बेल्स काडिल्ल्यान कांयच करपाक मेळूंक ना. Swapnil called off the match. What exactly happened and what do you feel about it? I don't think I should comment because there is a coach and there is also a selection committee where everybody was there. Yeah. And the coach reported that I had given them order to try to win the match. And he says, I take full responsibility if we lose. And I think he said this because both the funds are T20 players, basically. Yeah. Swapnil as well as Abhishek Rawat also plays T20. Yeah. And according to him, it was gettable. And why he did that, I don't know. I don't know. Yeah, that is a statistic. He called it quite early. He could have tried to go up to, say, 19 over. He could have tried to do something at least leaving 5 overs back. Okay, so are you going to take any action on Swapnil? I don't know. He has given a report now. He was very upset. So, but have you dropped Swapnil now? Have you taken a decision to drop Swapnil? I cannot tell you. But the report is already come. Okay. And the team is going. The next team is going. According to me, I think they are going on 10th or so.
Okay, sir. Okay. So there is still time. But one thing is already there that Kinan has been already inducted in the team. So Kinan is joining early now. Okay, sir. So but there's no, you're not, that is an invitation for you. You are supposed to join after 2 matches. He is joining now early. Okay. So you are Swapnil is out of the team. I don't want to say that. स्वप्निलाच्या ह्या निर्णयाचे कारण विचारपाक प्रुडंटान ताचे कडेन उलोवपाचो यत्न केल्लो, मात स्वप्निला कडेन संपर्क जावंक शकलो ना. पर्वरेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. फक्त एखादी भाषा शिकून बरो नागरीक घडना अशें केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री कपिल सिबालाक दिसता. मडगांव पुरुषोत्तम काकोडकार स्मृती व्याख्यानमाळेंत आयच्या युगांत गांधीजीचें तत्वज्ञान ह्या विशयाचेर घडोवन हाडिल्ले पयले व्याख्यानांत सिबल उलयताले. सिबल म्हणटा गांधीजीचें सत्याग्रहाचें तत्वज्ञान लोकांक सारकें समजूंक ना. What education needs are good citizens. Good citizens are not going to be produced if you learn this language or that language. आयच्या युगांत गांधीजींचे तत्वज्ञान या विशयाचेर पुरुषोत्तम काकोडकारांच्या यादीन घडोवन हाडिल्ल्या पयल्या व्याख्यानात केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री कपिल सिबल शेनवारा रवींद्र भवनात उलयले. NRI वेव्हार खात्यान कोंकणी अकादमीच्या जोड पालवान मडगांवां हे लॅक्चर घडोवन हाडिल्ले. राष्ट्राच्या उदरगती खातीर गांधीजींची तत्वां आपणावपाची गरज सिबलान उक्तायली. Today, we again resurrect the significance and importance of Gandhian philosophy to deal with the problems, not just of today, but of tomorrow. The problems of today will sow the seeds of the conflicts of tomorrow. We need to deal with them today so that we don't have to face the conflagrations that will be the necessary result if we don't deal with them. गांधीजींचे सत्याग्रहाचे तत्वज्ञान लोकांनी चुकीच्या तरेन घेतला अशें सिबल म्हणटा. I do not wish to say a sharp word to the enemy, but I need to cleanse my own spirit, my own conscience, and in a sense, it was a way of penance. It was not an act of aggression against somebody else, but Satyagraha today is an act of aggression. If you don't do this, I will do this. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, NRI आयुक्त एदुआर्द फालेरो, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार, वीज मंत्री आलेक्स सिकेर, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी हेर ह्या सुवाळ्याक आशिल्ले. सुमार 500 लोक ह्या व्याख्यानाक आशिल्ले. ते पयलीं सिबल मिडिया वांगडा उलयलो. गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवी वर्सा गोंय राज्याक केंद्राची भेट म्हणून ट्रिपल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ह्यो शिक्षण संस्था मेळटल्यो अशी घोशणा सिब्बलान केली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. केपें जनगणना 2011चे तिसऱ्या पावड्यावेलें सर्वेक्षण सध्या चलता. मात सर्वेक्षण करतल्यांची सध्या सामकी वायट परिस्थिती आसा. तांकां सारक्यो सुविधा दिल्ल्यो नात. टॅबलेट PC दिल्यात तेय सारके चलनात. ते कशें वापरपाचें तांचेंय तांकां सारकें प्रशिक्षण दिल्लें ना. हे सर्वेक्षणांत धड कांयच ना आनी सगळोच गोंधळ अशें स्वता कर्मचारीच म्हणटात. पळया तो रिपोर्ट. जनगणना 2011चो तिसरो पावंडो सध्या गोंयभर चलता. वीज खाते, शिक्षक आणि हेर खात्यांतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेगवेगळ्या सर्वेक्षणाच्या कामाक लायल्यात म्हूण पयलींच बोवाळ चल्ला. सरकारी सेवांचेर परिणाम जाला. 30 नोव्हेंबर मेरेन हें काम पुराय करचें अशें सर्वेक्षकांक सांगलां. पूण जे पद्दतीन सर्वेक्षण चलतात ते पळयल्यार म्हयन्या भितर ते जायत अशें दिसना. केपें तर परिस्थिती सापच वायट आसा. सर्वेक्षण करतल्या कर्मचाऱ्यांक सारक्यो सुविधा दिवंक नात. तांकां टॅबलेट PC दिल्यात खरे, पूण सर्वेक्षक सांगतात ते प्रमाण तातूंतले बरेचशे चलच ना. ते कशें चलप हांचें तांकां सारकें प्रशिक्षणूय दिल्लें ना. हे काम सध्या रुरल शूज बिझनेस सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीक दिला. एजन्सीचे अधिकारी हाचे कडेन सारकें लक्ष दिनात म्हूण हे सर्वेक्षक बेजारल्यात. सर्वेक्षणाचो वेळ वाडोवन दिवचो म्हूण ते मागतात. मागीर आमी फिल्डार वयतली केन्ना वर्क केन्ना स्टार्ट करतली आनी तो टायम लिमीट आमकां दिना आनी एक्सटेंड करून हय. आनी ते PC आहा ते व्हेले आनी सायडीन एक घर केलें थिंगा हँग जावन उरता. थिंगसो परत ब्लॉकांतल्यान हिंगा येवचें पडटा. आमची ऑफिस सोडून घेवन आमकां काय तेजें ट्रेनींग दिल्लें ना आनी कांय ना. आमकां ट्रेनिंगा वेळार कितें सांगिल्लें की तुमकां ऑपरेटर जो येतलो तो सगळें फीड करतलो म्हणून.
पूण जे ऑपरेटर आसात ते सांगतात कितें की फक्त तांकां 2 दिसांची कितले ट्रेनिंग दिल्लें आसा आनी ते सुद्दां सारकी ना हें करपाक ऑपरेट करपाक तांकां सुद्दां कळना जो टायम आमकां दिल्लो आसा तो टायम आमकां जावपार ना. काय सर्वेक्षक सर्वेक्षणाचे काम लायला म्हूण बेजारल्यात. ते म्हणटात ठरावीक कर्मचाऱ्यांक हे काम परत परत पडटा. हेर कर्मचारी आमदार मंत्र्याक धरून सर्वेक्षणांतल्यान कूस मारतात. आनी परत त्याच मनशाक घालतात. पयलीं लोक आसा कितके त्या इन्फ्लुएन्साचेर ऑर्डर कॅन्सल करतात. MLA ते मिनिस्टर कोण इन्वॉल्व जाता आनी ते ऑर्डर कॅन्सल करतात. ह्या सर्वेक्षणांतल्यान नेमकी कसली म्हायती येतली हो सध्या मोठो प्रश्न आसा. केपीच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.